मयेच्या तळा लागसर बेकायदेशीर चिऱ्या खणीचे काम चलताले। शुक्रारा पुलिसांनी घडणूक थळार वचून धाड घालून चौगांक अटक केले। एकलो बेपत्ता आसा। ताजे कडल्यान चिरे काडपाचे मशीन आनी हेर उपकरणां जप्त केल्यात। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। सध्या मयम वाठारान आसा आणि साधारण जे मयम लेक आसा पर्यटन स्थळ त्याच्या पासून 500 मिटराचेर ही चिरे खाण चलता अशी जेन्ना खबर दिवचल पुलिसांक लागली त्या वेळार तेंच्यांनी कारवाय करून ह्या चिरेखाण्याचेर धाड घालून जी मशिनरी आसा, जनरेटर आसा हे सीज केल्लेले आसा। तशेंच एक ट्रक आणि 5 जाणांचेर गुन्हा नोंद करून 4 जाणांक सध्या अटक केल्या आणि एकटो मेळूंक ना। हो जो वाठार आसा तो सामको लागीं आसा मयम लेकीच्या। अशे जे जागे आसा तांचेर सध्या धाड घालपाचें सत्र चालू केला। कालूच एक रेती वाहतूक हे आसले ताजेरूय धाड घातलेली। तशेंच हे चिरेखाणेचेरूय दिवचल पुलिसान कारवाय करून धाड घालून हे सीज केल्ले आसा। सध्या ही बंद केल्लेली आसा आणि पुलीस कारवाय चालू आसा। फुडले जे तपास आसा तो दिवचल पुलीस करीत आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।